बाळोक जेजू तेय म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो भुरगीं कितलीं जाणात मस्त आहात गी भुरगीं हात वयर घाला बुता बसले कडेत थोडी इस्कालांत आहात ओके बारी उणी आहात वण्णा भुरग्यानो म्हणटाना घट्ट ओ म्हणटात गी तुमी आं जाव हांव आपयचें पयलें मागीर ओ म्हणा गडीबिडी भुरगीं ओके भुरग्यानो वडांत ओ म्हणटात भुरगीं कया तुमचो दंब गया आज तुमचो दीस यार ओके लेट्स सेलिब्रेट ओके जेजूच्या नांवान आपयता बाळूक जेजूच्या नांवान भुरगीं बरो ओ म्हणा कोण ओ म्हणटा तांकां डबल बेसावंक जायता ओके भुरग्यानो वाव भांगारानो रायानो राणयानो बारी बरें ओ म्हणून शेलेकन सांगतना कळली सबाय बारी बरें मगर भाऊ भयणीनो भुरगीं देवाक इल्लीं लागीं आनी आज तांचो दीस आचारशीत आसतना पयलें जेजूच्या नांवान तांकां आमी बरें मागया हांगा आयिल्ल्या भुरग्यांक हांगा येनातल्या घरा आसल्या दुसऱ्या आसल्या भुरग्यांक सगळ्यांक देवाचें बेसांव आज दोडत्या तिदोड्या मापान आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावं तशें म्हणटा आसतना हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें आज डायबिटीज पेशंटांचोय दीस आचरण करतात वर्ल्ड डायबिटीज डे म्हणून ती देवाक लागींत इल्लें गॉड गॉड न्ही ती गॉड गॉड म्हणटना ती देवाक लागींच देव तांच्या लागीं आसूं दी आनी तांकां बरें करून दी म्हणून आमच्या सगळ्यांची आशा आज संदेश कितें गी म्हण आज आयचो संदेश मोगळ भाव भयणीनो इतलोच सिंपल सोद्या आज देवाचें राज आय रिपीट सोद्या आज देवाचें राज म्हण सांग भायल्या संवसारार विविध राजा विशयान उलयतात परच्या परतना आतां रामराज्या विशयान चड उलयतात बारी बरें कांय पाडना बरें जावं दी आमचो राष्ट्र रामराज्य जायजें कर्नाटकान कर्नाटकाय वाडयला तो भाशे देखून कर्नाटका राज्या विशयान उलयतात बारी बरें आनी स्वच्छ भारत कर्ण थोडे त्याज्य विशयान उलयतात त्याज्य काडच्या विशयान आनी एकामेका झगडन शेजार आनी घरा मदें व्याज्य विशयान उलयतात सो रामराज्य कर्नाटका राज्य त्याज्य व्याज्य आनी हाचे मदें आमी एक हांगा इगर्जीक येवन आज देवरा राज्य विशयान उलयती आसा आनी खंडीत जावन देखून म्हळें हांवें आज सोद्या आज देवाचें राज तें देवरा राज्य देखून अशें घाली येता हांवें आज नियाळ्या देवाचें राज आज नियाळ्या देवाचें राज मोन तुजें बरें करन पाज आयक तुजी काळजाची गाज मोन तुजें बरें करन पाज आयक काळजाची गाज मगळ भाव भयणीनो देवाचें राज म्हळ्यार कितें गी म्हण सांगून विविध रितीनी चिंता थोडे मनशां थोड्यांनी अशें चिंतेत कोण ना डान्स करन प्रायज जोडटात पळय म्हणजे एफर्ट घाल मस्त प्रॅक्टीस करन डान्स करन प्रायज जोडले बरी आमी एक बरें जिवीत जियोन आमी एफर्ट घालन करचें जोडचें तसलें एक कोरियोग्राफी देवाचें राज कोरियोग्राफी न्ही डान्स करून प्रायज जोडले बरी आमी आमच्या मिनतेन जोडचें तसलें देवाचें राज तें कोरियोग्राफी न्ही तशें म्हण सांगून थोड्यांनी चिंतचें खंयी कडेन पयसा देवाचें राज देवराज्य देखून आमी एक दीस वेंकोपानबर गेल्ले बरी सटली बटली काडून फ्लायट टिकेट काडून आमी एक दीस वचोंक का म्हण सांगून तें जियोग्राफी न्ही नीदर कोरियोग्राफी नॉर जियोग्राफी बट इट इज बायोग्राफी हें हांव सांगूंक आयलां म्हाका आनी तुमकां संदेश उडास जोरया आमी जोडचें कोरियोग्राफी न्ही खंयी पयसवेचें जियोग्राफी न्ही मगर आमी जियोवचें तसलें आमच्या जिविताची स्टोरी ती आमच्या जिविताची एक कले म्हणटात ते बायोग्राफी म्हणलें आमी समजूंक जाय डायरेक्ट टॉपिकाक या देवाचें राज म्हळ्यार कितें गी म्हण सांगून मुगल भाव भयणीनो देवाचें राज कशें येता खंय क्रिस्ताची तत्वां जी येतात खंयच्या कुटुंबांत खंयच्या वाड्यान फिरगजीन खंयच्या जाग्यार आनी कोणाच्या काळजांत ती क्रिस्ताची तत्वां आसात थंय आसा देवाचें राज मोगळ भाव भयणीनो म्हणजे सुवार्ता जियोवचें मोग बोक्सान एकवट समाधान सोडदोड आनी असलें दाळाय नीत हें कोण जियेतात खंय आसा थंय आसा देवाचें राज तर देवाचें राज म्हळ्यार कितें वॉट इज द डेफिनेशन सिंपल क्रिस्ताची तत्वां जियोवंक सगळ्यांक जायना पवित्रान मेळ्ळां म्हणलेंत वांजेल वचला म्हणलेंत सक्कडी तितलें बरें करून देवाचें राज जियेनात सौम्याक स्विकार केल्यार मात्र देवाचें राज जियोंक जाता देखून देवाचें राज म्हळ्यार सो मिन्स जेजू क्रिस्त जो आमचे मदें आयिल्लो जो आमचे मदें जियेता आखेर पर्यंत आमचे मदें आसो तोच देवाचें राज द किंगडम ऑफ गॉड देवरा राज्य नथींग बट
जिजस क्राइस्ट हिमसेल्फ जेजू क्रिस्तस काली पवित्रान घेतल्यार पावना. सोमी म्हणटा उदकान पवित्रान न्ही बगार उज्यान आनी पवित्रात्म्यान पवित्रान घेजे. म्हणजे सोम्याक स्विकार करी जाय काळजां. ज्या कोणी सोम्या काळजान स्विकार केला, सोम्याच्या मोगार पडला, सोम्याक काळजांत आनी कुटुंबांत पाट बांदला, तो व्यक्ती मात्र ही मोलां जिवंक शकता. देखून देवाचें राज म्हळ्यार क्रिस्तस जो आमचे मदें जिवंक सो म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. प्रॅक्टिकली पाळीचें. तोंड आसो सैलाप आनी शिफारस न्ही. हांवें हांगातान शर्मावन दिवचें आनी तुमी गेल्या उपरांत बारी बरो आहलो म्हणचें, दॅट इज नॉट देवाचें राज. तें मे बी स्टार्टींग पॉयंट मात्र. देवाचें राज प्रॅक्टिकली पाळटना देखून माते वचो मांजेल 7 अध्याय 20 आनी पयली ओळ म्हणटा, म्हाका सोम्यान उलो मारतलो हर एकलो देवाच्या राजांत रिकसो ना. बगार कोण रिकता? जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो मात्र देवाच्या राजांत रिकता. तो मात्र देवाच्या राजांत रिकता. म्हूण मगाळ भाव भयणीनो, आमकां हजार अवकाश आसात प्रॅक्टिकली देवाच्या राज जिवनच्या. कुटुंबांत गोबायला मध्ये कितलेय अवकाश आसात. ताणें लाट्ट करून उलयतना हांवें सट्ट करून पाटी दिवन संबंध कट्ट करच्या बदलाक ओगेत बसल्यार सुदारसिल्यार कितलें बरें न्ही. उतराक उतर कितलें दिवन तशें जे चेन लाय ताच्या बदला एकल्यान खंय स्टॉप करीचे न्ही. स्टॉप केल्यार थंय देवाचें राज आसा. भुरग्यां बरी देख आसा. आवय बाबाची साखरी करचांत आसा. व्हडल्या पुतान मात पळयचे गी, धाकटो पूत नांगी तो मेला गी, ताचे कडेन तो कळनांगी, ताणें मात गरबांचे गी, आई बापाय दिवन ताका कळनांगी. हें झगडच्या बदलाक समाधानान उलोवन मरता मुसर आवय बापायची साखरी करच्या थंय देवाचें राज आसा. शेजारा एकामेका बरें करून जिवोवच्यात आसा. तांचे तिळचें आमचें तिळचें आंगाचें थंय तेंचें हांगा करच्या बदलाक मोगान एकवटान सुदारसून जिवनच्या थंय देवाचें राज आसा. जाता जाल्यार बरें करीचें, बरें करूंक जायना ओगेत बसाचें. थंय आसा देवाचें राज मोगाळ भाव भयणीनो. आनी प्रॅक्टिकली जियेत. चवथें, हांगाच देवाचें राज आमी बगयत गी. आमी म्हणचे आसा सर्ग हांगात बगूंक मेळटा म्हण. सर्ग हांगात बगूंक मेळटा म्हणल्यार अर्थ कितें? लायफ इज जिंगलाला म्हणून डान्स करचें गी हांगा, और हांगात खावन पिवन गमत मारो म्हण गी ना. दॅट इज नॉट. सर्ग हांगात सुरू जाता म्हळ्यार देव केदाला क्रिस्त आमचें तें आसा. क्रिस्ताचें मोलां आमी जियेता तेन्ना तो संतोश काळजांत उब जाता. पळया, एक वायट काम करतना मेळसो संतोश, सोरतना आसचो संतोश, आनी एक देवान दितना बरें काम करतना आसचो संतोश, ताका डिफरन्स आसा. तो सर्गाचो संतोश आनी वो जंय तो एमकोंडाचो संतोश. तो त्या संतोशाक संतोश म्हणना. मोगाळ भाव भयणीनो, खरो संतोश हांगात सुरू जायचे, थंय सर्ग मेळचे. ह्या देवाच्या राजाचें कल्बिनेशन म्हणजे एक संपूर्णता. मात एक एग्जाम्पल दिता तुमकां कशें देवाचें राज तेंगी म्हणून. आमी चिंत्या वल्ली लँड वचोंक आमी चिंता हे टीम करून येता. ओके, पण नेक्स्ट इयर वचोंक जाल्यार नेक्स्ट डिसेंबरान वचोंक जाल्यार ह्या नोव्हेंबरान टिकेट काडटना प्लॅन करतना संतोश बघना भितरल्या भितर इल्लें खुशी जाता. इल्लें सूर जाता मात्र संतोश. म्हयने गेल्ले बरी टिकेट काडटना वस्तू पॅक करतना संतोष सोडून येता. वसोंका थंय कोण ना न्हिदेन तेंत तर निधी पण ना. थंय वसोंका थंय देवचे फ्लायट थंय येवचे चर्ची झची थंय बेतलें पळोवनचें संतोष बगूनच आसता. थंय पावल्या उपरांत लँड जाल्या उपरांत त्या जागे येतना कंप्लीट संतोष. देवाचें राज सर्गींचें राज अशेंच. सर्ग हांगा सुरू जावचो म्हळ्यार जो कोण वसोंक आसा म्हूण प्लॅन करता, सर्गाचें राज वचोचें प्लॅन करता, त्या मनशाच्या काळजान संतोष हांगात बगूंक सुरू जाता. मागीर एक दीस फ्लायट काणगो थंय गेल्या उपरांत लँड जातना संपूर्ण रितीन आमकां संतोष बगूंक मेळटा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हांगात सर्ग वा हांगात देवाचें राज सुरू जाता. सोमी म्हणटा आयच्या वांजेलांत, देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना. मागीर कशें येता तशें जाल्यार? दोळ्यांक दिसचे बरी येना जाल्यार खंडी जाणो चिंता काळजाक लागचे बरी येता. काळजाक लागचे बरी येता. देखून काळजाक आवडचें तसलें देवाचें राज, किंगडम ऑफ गॉड. देवाचें राज म्हळ्यार धार्मीकता न्ही. धार्मीकता फेस्त मीस पुरा जायचें बारी बरें. आमी कितें तें भेटयता तें पुरो धार्मीकता ती गरज. पूण एक स्टेप मुखार वचोंक जाय. हांगात मीस भेटोवन काली म्हज्या भुरग्यांक बेसांव दी, दुवेक बरी सैरीक दी, पुता गल्फान काम दी, तितलें मागून गेलो जाल्यार देवाच्या राजाचें एक्सपिरियन्स जायना चड. तें स्टार्टींग पॉयंट मात्र देवा कडेन येवचें. एक स्टेप मुखार वचोंक जाय. धार्मीकतेंतावन आध्यात्मिकतेक, रिलिजियोसिटींतावन केन्ना आमी स्पिरिच्युअलिटीक देंवता वा चडता तेन्ना देवाच्या राजाचो अणभव जाता. देखून म्हळ्यार हांवें दोळ्यांक दिसचें बरी येना तें बाहीर न्ही तें बाह्या, बगार आंतरीक तें भितरल्यान भोगचें तें देवाचें राज. मोगाळ भाव भयणीनो, हाच्या वांजेलान फारीजेव जेजू लागीं विचारतात काल्याक. जेजू लागीं म्हणटा देवाचें राज केदाळे येतले? तांणी बगूंक उत्तना तांकां गोतूच ना कित्याक फारीजेव केदाळे रुली रेग्रो तांतूच ताल, धार्मीकपणांतूच ताल. ते आध्यात्मिकतेक मस्तून देवोंक उत्तना. देखून तांकां देवाचें राज कशें म्हळ्यार समजूंक उत्तना.
देवाच्या राज कशें समजूंक उरना आनी देखून देव तांकां सांगता सोमी सांगता तांणी चिंतलें रोमागरां आनी जुदेवा मदलें फायट आनी मागीर एक दीस आमी रोमागरांतल्यान आमचो देश जोडून घेवचो तें देवाचें राज पूण सोमी सांगता तें भायलें देवाचें राज भितरलें आंतरीक म्हणलें शिकयतें आसा तर देवाचें राज खंय आसा आज परतून सोमी सांगता अल्ली नोडू इल्ली नोडू आचे नोडू ईचे नोडू पीचे देखो नीचे देखो म्हणून सांगचें बरी ना सोमी म्हणटा म्हळ्यार खंय आसा सिंपल खंय क्रिस्त आसा थंय देवाचें राज आसा आय रिपीट खंय क्रिस्त आसा थंय देवाचें राज आसा इंडियाच्या मॅपार सोदचेय नाका आमी देवाचें राज खंय आहा म्हणून गुगल मॅपार घालून येचेय नाका आमी देवाचें राज खंय आसा म्हणून उडास जोरया आमच्या काळजाच्या मॅपार जेजूचें सोम्याचें देवाचें राज आसा जो कोण भोगता ताका मात तें मेळटा सोमी मुखार म्हणटा आयच्या वांजेलांत तो सोलो दीस तुमी पळोवंक आशेतल्यात पूण तुमकां पळोवंक मेळचो ना म्हळ्यार अर्थ कितें संवसार तितलो खोटो जावन येता आमी सोमी पयलेंच सांगता देखून सोम्यान आनी कडेन म्हणला मनशा पुतेताना ताका नीत न्याय आनी बरेंपण पळोवंक मेळटलें चिंतात गी बिलकूल ना दीस गेल्ले बरी संवसार पाड जाते आसा आमी पाड जावन ते आसा देखून म्हणटा सोमी म्हणटा पळया तो दीस पळोवंक आशेतल्या देवाचें राज असो पूण मेळचो ना तें कशें कोत्ता गी क्रिस्त आमचे मदेंच आसा ताका स्विकार करूं ना आमी पूण आमी सोदते हांव देवाचें राज खंय आम ते थोडे पळय हांवें पळयले थोडे मोबायलार उलोवंत मोबायल खंय आम सोदचे मनीस आहात हांव तांगा दवरलें सैबा शा मोबायल मार कानाक घालें दवरला मोबायल इतलें कर्नाटका दवरन कर्नाटका सोदचे मनीस आहात गोत्या चश्मा दवर आत्तां घाललें चश्मा आत्तां घालें मागीर दोळ्यांक घालें दवरलें हांगा दवरला न्ही आमची गत तर दोळ्यांक चश्मा दवरून चश्मा सोदले बरी मोबायल दवरून कानाक मोबायल सोदले बरी देवाचें राज भितर दवरन सोमी आमचे मदें आयला सोम्याक आमी वगडायला पयस दवरला तो नाका आमकां आनी आमी देवाचें राज सोदते आसा देखून आमकां जागवणी दिते आसा मोगाळ भाव भयणी आमच्या बापा मागण्याक आपुरबायन आसा तुजें राज येवं अर्थ कितें देखून म्हळें पयलें देवाचें राज सोदचें म्हळ्यार कोरियोग्राफी न्ही आमी दाबा वयस्ता म्हणून ओडनाडचें न्ही तें देवाचें राज म्हळ्यार देवान दिवचें तुजें राज येवं तें देवान दिजें तें आमी कालें करीचें देवान ऑलरेडी दिलां जेजू तें आमी कालें करीचें आमी सोदिचें तें आनी आमी स्विकार करचें देखून सोमी म्हणटा पयलें सोदा तुमी देवाचें राज उरलें सगळें तुमकां मेळटलें आमी उलटात करचें देवाचें राज एक सोड न्हू उरलें पुरो आमी सोदता देवाचें राज मेल्लें मातिल्लें देगेन दवरून आमी सोडटा सोमी म्हणटा देवाचें राज पयलें सोदा उरलें सगळें येता पॅकेज जाल्लें आमी अंगडी गेल्यार मॉलाक गेल्यार तें पॅकेज आसतात ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಇದು ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ म्हणले बरी ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು मागीर कुकर खाण गेल्यार एक लोटो फ्री म्हूण बारी बारी आमची गत कशी करता कुकराचे पयशे दिवचे कुकर सोडचें आनी लोटो खाण घेवचे आमी घरा आमची गत तली आमी मेन ऑफर सोडचें देवाचें राज जेजू म्हणटा देवाचें राज सोदा उरलें पुरो मेळटा ताचे वट्ट आमी ते एक सोडचें लोटो खाण घेवचे घरा कुकर घरा थंय अंगडीन सोडून येवचें पयशे कुकराचे दिवन थंय थोडे फाटी हेड्डा जाता मोगाळ भाव भयणीनो आमी समजूंक जाय देवाचें राज सोदचें म्हळ्यार कितें एक ल्हानशें तुमकां एग्जाम्पल दिता तुमी चिंता मार्केट येतात मसली हाडूंक येतात आमी तर फाटी येतये केजीक येतये केजी 100 रुपया मेळना आतां मसली पण सांगी चिंत्या 100 रुपया ओके कितले बांगडे येतात 5 बांगडे मल्ले मागीर आमी झगडचें पळयलें 5 बांगडे घाले उपरांत वंजी पाडले वंजी पाडले म्हणून अर्ध घंट करचें त्या मोगरे हाड्यान त्या मापळ्या हाड्यान मसली हाडूंक येयल्ले हाड्यान आमी देवाचें राज सोदचें म्हळ्यार आमी कशें करता आयडिया दिता तितलें अर्द घंट करना तितलें मागच्या बदलाक ताच्या कडेन एक आयडिया करीची आज बरें 5 बांगडे मात काडून घेवचे दुसरे दिसा 5 बांगडे मात काडून घेवचे तिसरे दिसा 5 बांगड्यांतलो एक बरो फ्राय कर ताका दिचे येत एड्डे तुरे हीर करना बांगडे येत सो कुंड तुले म्हूण ताका दिल्यार आनी दुसरे दिसा आनी ब्रेस्तारांनी गेल्या पाटी गेल्या उपरांत इल्लें घरा वर्ण केल्लें ताका इंडे इरने इल्लेडे कोणाले दिल्यार बेश्टें आमकां कॉस्ट जावचें एक बांगडो आनी एक वर्ण मात न्ही नेक्स्ट ब्रेस्तार वचून मासली सारा थंय मागाचें म्हणना तो तिंदे बाय म्हणून आनी 2 चडत घालता आमी मास्कलेक आर्गंट करचें न्ही मास्कली पॉकेट करची न्ही मास्कलीच्या मोगराक मापळ्याक पॉकेट केल्यार आपापिंच मेळटा सोमी म्हणटा सोदा पयलें देवाचें राज म्हळ्यार तें त्यो वस्तू हें दी मागच्या बदला पयलें जेजूक तूं पॉकेट कराणें जेजूक तुमचो करून घे आमचो करून घेवया न्ही जाल्यार सगळें मेळटा ते बुदोवन गाय सोमी आमी शिका जेम सांगते आसा मोगाळ भाव भयणीनो आयचें पयलें आसा आपुरबायेच्या जाणवायाच्या पुस्तकांतलें जाणवायाचें वर्णन कितलें बरें करून केलां ती पवित्र ती नितळ ती सुडसुडीत सूर्यप्रास ती परजळीक सर नखेत्रांच्या गोसाप्रास ती चड श्रेश्ठ चतुर्थी आनी जो जाणवाय सोदता तो देवा सांगात रावता आनी जो कोण जाणवायचो मोग करता ताचो देव मोग करता आतां सांगा म्हाका नीज जाणवाय कोण गोत्ता
नीज जानवाई म्हळ्यार कोण आमी चिंचेंगी M.Com करन MBA करन PhD करन ती नीज जानवाई म्हणून ती संवसाराची जानवाई. नीज जानवाई पळयत पुस्तक सांगता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अध्याय 24 वोल्ड म्हणटा कोण करी जानवाई क्रिस्त सामची करी जानवाई. कसलें कनेक्शन आहा पळय बारी बरें. जानवाई जोडचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच जोडचें. जो कोण क्रिस्ता जोडता तो देवाच्या राजांत जोडटा. खरो जानवाय बरीत मनीस देवाच्या राजांत ऑलरेडी रिकता. पळय कसलें कनेक्शन आसा पळय. सर्गींच्या मॅथमॅटिक्सांत संवसाराचें न्ही सर्गींच्या मॅथमॅटिक्स देखून जानवाई खरो बुदवंत म्हळ्यार खटपार घर बांदलो तो. हेड्डा म्हळ्यार रेवेर घर बांदलो. खटपार घर बांदलो सोम्याक सोदता ती ताची खरी जानवत गाय. हेड्डा सोम्याक सोदिना तो संवसारा संगतीत सोदता आनी तो सोम्याक होगडावन घेता. तसली बुदवंत जाय जे आमी आनी तेन्ना सोमी आमच्या लागीं हांव रावता म्हणटा आसा. भुरग्यांचो दीस आचरण करता आसतना भुरग्यांक जेजून बारी एक बरें स्टेटमेंट दिलां. भुरग्यांक संतोश पावूंक जाय. भुरग्यांक घरा तुमकां माम्मीन कितलें पुरपुरल्यार रिपुता जेजू केदाळे सपोर्ट भिये नाका. फुल्ल सपोर्ट तुमकां जेजू पोटलून धरता जाय ते. आनी जेजू म्हणटा चिल्ड्रन्स डेक आज बारी एक सुपर स्टेटमेंट आहा जेजूचें. जेजू म्हणटा भुरग्यां बरी तुमी जाल्ल्या करी तर सर्गींच्या राजांत रिकचें ना. म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार अर्थ भुरग्यां बरें नितळ मनाची इनोसंट मनाची मुग्धू मनाची जाल्यार मात्र आमी सर्गांच्या राजार येत. चायल्ड लायक नॉट चायल्डिश चायल्ड लायक जायत. भुरग्यांक कितलें इनोसंट गे म्हळ्यार एक दीस बापायन एका कालेंगी सोरलें आनी घरा वचून भितर बसलो गे वचून त्या वेळार पुलीस आयले की पुलीस आनी पूत थंय आलो गे ल्हानसो भुरगो पुताड सांगलें पुता पुलीस येतात सांगा नाका हांव खंय आहा म्हणून हांव वचून कोबयेच्या गुडान बसता जायते म्हळें जायत जायत पप्पा वचून म्हणून पुलीस आयले की डॅडी गे रे डॅडी गुडान ती ना म्हणालो गे. भुरगीं तली इनोसंट आनी तसलें बरेंपण तें मुग्धपण जाय जें सोमी सांगता. मोगळ भाऊ भयणीनो आज आज सोद्या आमी देवाचें राज उडास जोरया भुरग्यां बरी जाल्या शिवाय सर्गींच्या राजान रिकचें आमी सांगलां. एक आमकां नियाळाक अपुरबायचे पॉयंट आसा. तो पॉयंट खंय सगळी म्हळ्यार ल्हान आसतना आमी कितलीं बरीं आहलें म्हणगी देवाच्या राजत आमच्या काळजांत आहलें बरी सत उलयतालें हांव बरेंपण आसलें आमच्या काळजांत. पळण्यांत आसतना कितलें बरें आहलें दीस वेता वेताना रेतीर मागणे नोयाना जावन आमी बरीं जाय जी आसलीं पूण हांव आनी तुमी मस्त बरीं जावन दीस गेले बरी पाड जावन आयल्या. पळण्यांत आसलें तें पवित्रपण भाग्यवंतपण बरेंपण देवाचें राज आमच्या काळजांतलें उडास जोरा. पळण्यांत आसतना आसलें मरणाच्या पेटेक वेताना आमच्या लागीं उरना. मरणाच्या पेटेक येताना आमच्या लागीं उरना. देखून आज देवा लागीं तें मागया सोमया पळण्यांत आसलें तें बरेंपण देवाचें राज तुजें म्हज्या काळजांत आसलें मरणाच्या पेटेक वेता म्हणसर म्हजें तें सांबाळ देवा म्हजे सवे राव देवा